प्रितीच्या भावान भयणो, आयज आमी बागेन मारयेची मारिया पवित्र सभेची आवय ही परब संभ्रमता. आनी ही परब मोगाच्या भावान भयणो आदले पाप साहेबान मारयेक ही पवित्र सभेंत दिल्ली. आनी 2018 ह्या वर्साक पाप साहेब फ्रांसिसान ही परब पास्कांच्या काळा उपरांत पयलो सोमार येता तेन्ना ही घातलेली आसा. आनी ही परब आमकां कितें शिकयता काय, आमकां दर एक जाण क्रिस्तांवाच्या पाटलावदारांक मारियाक पयली घातलेली आसा. कित्याक कालूच आमी पळयलां पवित्र आत्म्याची परब आमी संभ्रमल्या आनी थंय शिसांक एक मिसांव दिल्लें आसा. तें मिसांव म्हणल्यार आख्या पृथ्वींत वचून देवाची बरी खबर परगटूंक. आनी आयज आमकां बागेन मारयेक एक नमुनो कसो आमकां दिल्लो आसा. दर एक क्रिस्तांवाक जें मिसांव दिल्लें आसा तांकां आमकां एक घोटाय मेळोंक, आमकां एक एग्जाम्पल कसो, एक मॉडल कसो मारियाक आमची आवयक ती आयच्या दिसाक तेचें ही परब आमकां दिल्ली आसा. कित्याक तिणें देवाचें मिसांव आपल्या जिवितांत काल्तिकायेन पाडलें आनी देवाचीच खुशी ताणें केली. आमी जाणां पयलींच मारयेकूय जायतीं सपनां आसलेलीं आसतलीं खरी, पूण ती आपलें आख्खें सपनां कुशीक दवरता आनी देवाचीच खुशी करूंक ती मुखार सरता. आमी जाणां की देवान जेन्ना तिका सांगलें की ती देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हणून तिणें आपलें आख्खेंच सोडून दिलें आनी देवाचीच खुशी करूंक ती मुखार येयली. आनी आमकां घोडे पयत पुस्तकांत चड कांय मारयेचें आयकोंक येना आसतलें घोडे, पूण आमी बारीक साणेन नियाळ करीत जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो तिणें एक देवाचे आवयचो ती कायदो तिणें बरे भशेन पाळ्ळो आनी हें मिसांव तिका दिल्लें ती ताणें बरे भशेन पाळ्ळें. मोगाच्या भावान भयणो, आमी जाणां मारिया आमचे सम्य जेजू क्रिस्ताची देवाच्या पुताची आवय, पूण आयज ह्या परबे वरी आमकां कळटा की मारिया जावन आसा देवाचीच न्हय पूण आमच्या सगल्या दर एक क्रिस्ताच्या पाटलावदारांची आवय. जेन्ना कुर्साची जेन्ना ती आसली, जेजू तिका आनीक एक मिसांव दिता आनी तें म्हणल्यार ती दुसऱ्यांची आपल्या शिसांची आवय जावंक. आनी आमी दर जाण जेजूचे शीस आमकां एक आवय जेजून दिल्ली आसा आनी ती आमचे बरोबर चलता. तिका एकूच पाटें दिवंक ना, पूण ती आजून पर्यान आमची आवय आमचे बरोबर चलत आसा. आमी केन्ना कितें वायटान सापडलें जाल्यार आमी पयलेंच एक आवय लागीं वेतात. तेच परीन आमी कसले आमचे हें मिसांवांत आमकां केन्ना आडखळी जाल्यार आमकां पयले आवय सरशी जावंक आयज जेजून आमकां एक बरो एक देणें दिल्लें आसा, एक आवयचें देणें दिल्लें आसा. पवित्र सभेक एक बरें आवयचें देणें दिल्लें आसा. आमी मोगाच्या भावान भयणो आमचें मिसांव जें आसा तें मुखार व्हरूंक प्रयत्न करूंक गरजेचें. मारयेचेर आमचे दोळे लावन तिणें जशें जेजूची खुशी पाळ्ळी, तिणें जशें मिसांव पाळ्ळें जेजूचें, तें आमी मुखार व्हरूंक आमी ताचे भशेन जावंक देवा लागीं करपा मागूंक गरजेची. आयज ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना आनी हे परबेची नियाळ करता आसतना आमी मारयेचीच मेळोवणी मागुया. जायते फावटी आमी जेजूच्या हे मिसांवान जी भागेलीं आसात आमी फाटीं सरतात. जेजूक परगटचे सुवातेर आमी फाट केलेली आसा. आमी मारये भशेन जावुया आनी मारयेचोच आदार मागुया. तेचे लागीं मागुया, आमचे पासून विनंती करमू. आमच्या जिवितांत जें मिसांव जें आसा, जेजून दिल्लें मिसांव, एक खरें क्रिस्ती भारताचें मिसांव जें आसा, जेजूचे राजाची स्थापनी करपाचें मिसांव, तें आमकां दिल्लें आसा. तें पाडूंक मारये भशेन पाडूंक, काल्तिकायेन पाडून देवाचीच खुशी करूंक पाडूंक आमी देवा लागीं करपा आनी बोवाळ मागुया.